मिसांत आयज 1 वर्स भरतले सोंपल्यार आमची भयण मिलाग्रिना लॉरेनाक तिका जेजूच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण हे मिसान मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव मारिया आयडा रॉड्रिगीस हिचे पासत आमी हे मिसान मागुया. आयज वाडदीस समोर उमतात एरन आग्नेलो लॉपिस, जोवेल डी अल्मेida, आना डिसोजा, मीना डायस सपेको, एमिलिया अराउजो जिका 70 वर्सां भरतात. तशेंच ट्रेशा फेर्नांडीस आपलो 21वा वाडदीस समोर उरता. तिचेरूय देवाचो सुमार आशिर्वाद करून हे मिसान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकमूट तुमचे सोबे आसूं. मुगाळ भाव भयणो, आयज सर्वीस पोर देव आमकां प्रमाणपणान चलोवंक खालतिकायेन जिवंक आमचे लागीं मागता. पोरजा गुणां सोदता. गुणांतल्यान आमी कितें सोदपाक जाय. व्हडली गुणां म्हणल्यार देवागेलो पूत आमकां दिला. हो जेजू ह्या मिसा बेटेंत आमचे लागीं उलयता आपल्या उतरां वरवीं आनी आपलें मास आनी रगत आमकां दिता. आमकां एकवटूंक आमचो सांगाती जावं. तर ह्या उतरांतल्यान देवाचो उजवाड घेवंक जेजूच्या एकवटान जिवीत सारूंक आमकां बोड आनी कृपा मागूया. हुस्कोतायेन आदारलेली चुकी भोगसून देवाची काकुती उलो मारूया. हांव पत्की सो पोतदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव चालू सांगता. मनान जिशून आनी तोंडान चालून वायट आनी बरें सोडून आमी सायड काम केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पयलीं सदांच संवाद मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पोतदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससणेच्या जिविताक पळोवं. प्रार्थुया. देव आमच्या बापा, तुज्या गोपांत मेल्ल्यांक मेळटा जिवीत आनी तुज्या भोगतांक सुखाची भोवती. आमचे विणवणेक दोयीन खाहान दी आनी ह्या संवसाराच्या उजवाडाक आपले दोळे धांपलेल्या
मिलाग्रीन लॉरेनाक तुझे दुबेक तुझ्या ससण्याच्या उजवाडांत भागी कोर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता हा बोर बीन तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणात जियेता आनी राजभोग चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मिकायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें आतां आयक. उठ, तुजो कोटलो पर्वताच्या कानार पडटा तसो मांड आनी दोंगर तुजो ताळो आयकूं. पर्वतानो सर्वेस्पोराची फिर्याद आयकात. प्रितुमेच्या बुन्यादीनो कान दियात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर गाराणें घालता आनी इस्रायलाचेर आड वादविवाद कोत्ता. म्हजे पोरजे, हांवें तुका कितें केलां? कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर गाराणें घालता आनी इस्रायलाचेर आड वादविवाद कोत्ता. म्हजे पोरजे, हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसली दूख दिल्या? म्हाका जबाब दी. इजिप्ताच्या देसांतली हांवें तुका भायर काडली. गुलामपणाच्या घरांतली हांवें तुका सोडयली. तुमचे मुखार मोसेसाक, आरोनाक आनी मिर्यमांक धाडली. कितें म्हूण घेवन हांव सर्वेस्पोरा मुखार वेतलो आनी सर्गीच्या देवा मुखार कसो सोरपडटलो? ताचे मुखार होम घेवन वेतलो वो एका वर्साच्या पाडकुल्याक. हजाराचे हजार मेंढरे भेटयले म्हूण आनी तेलाचे वाड केले म्हूण तो प्रसन्न जायत. म्हज्या चुकींक लागून म्हज्या मालगोड्यांक ओपून दिवं. म्हज्या पातका खातीर म्हजे कुडीचे फळ भेटोवं. मनशा, कितें बरें तें तुका दाखयलां. प्रमाणीकपणान भोंव, दोया मोया दाखय आनी देवा कडेन काल्तिकायेन चल. इतलेंच पुरो. हेंच सर्वेस्पोर तुजे लागीं मागता. देवाचे उतोरे. देवाचे ओडपकार, आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q13 तुझ्या व्हडत्या नामांक पान 172. Q13 पेज 172. Just
उतराचे गायन आमी गावया B4 पान 22 दुसरो श्लोक B4 पेज 22. Salves para, soy, salves para, soy. Gesù tu ci udrai, Daniela budo, Gesù tu ci udrai, Unghelia cevo, Gesù tu ci udrai, tu ci udrai, Salves para, soy, salves para, soy. सर्वेस पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोला तुका सोम्या धर्मशास्त्र आनी फारिजेवांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हळें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी संसोथी ती एक खुणा सोदता खंय. पूण जोनास प्रोवेदाचे खुणे शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणजे जोनस 3 दीस आनी 3 राती त्यो मावशेच्या पोटांत आसुल्लो तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती धोरणीच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदल्लें देखून निनिवेचो लोक जट्टेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनासा परस व्हडतो हांगा एकलो आसा. दोखिनीची राणी प्रितमेचे शिमेर तावन सालोमावचें शाणेपण आयकून आयलोली देखून जट्टेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. पळयात, सालोमावा परस व्हडतो हांगा एकलो आसा. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने म्हजे मोगाळ भाव भयणो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, प्रमाणीकपणान चल, देवा मुखार घालतो जाव आनी तुजें प्रार्थन देवाक मानतले. प्रमाणीकपण एक बरी ओस्त. खालती जावंक अवघड लागता. जेन्ना बुडवो अंकवार मारी सभे देवाचो संदेश निरोप घेवन आयलो तेन्ना निरोप आयकून ती सगळीच घुस्पली. आपली येवजण एक आसली आनी देव दुसरीच येवजण म्हाका दाखयता. आपली येवजण खाटी दवरता आनी देवाची येवजणेक फुडो करता. म्हणून ह्या सावन देवाची चाकून जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. देवाचो संदेश आमी मनान काळजान घेतला
आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक हो निरोप आमकां दिला. हो संदेश मनान घडोवया. देवाचो उजवाड तो समजूंक मागुया. मारयेन देवाचें उतर सदांच आपल्या काळजांत सांबाळलें, मनान नियाळलें, जिवितान पाळलें आनी भाशेन ती खालतिकायेन जियेली आनी देवाक मानली. आपणाक भुरगो जल्मचो आसा. आपणाच्या आदाराक दुसऱ्यांनी येवचें असो वेळ तिच्या सभेन पावलोलो. तरी पूण आपूण पोरसूट जाल्ली आसतना आपली मावशे भयणीक भेट करूंक वेता. तिचो नोमानाचो साद आयकुना फुडें एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत भुरगो उडलो. जेजूक आमी मान दिता. जोआन बातिस्तान जेजू सोबे तो संतोसलो आनी जेजू जल्मला म्हूण तो आपले आवयच्या कुसव्यान उडलो. हो संतोस ताचो इतलो जालो की ताच्यान तो घेवन रावंक जावना. तो संतोस तो भितरूच आवयच्या कुसव्यांत जो दाखयता तो तिच्या आवयकूय गमून येता. आयज देवाचो निरोप आमच्या मनान काळजांत आयला. हो निरोप मनान काळजांत घडोवया आनी मिसा उपरांत आमी वेतल्या आनी परत मिसाक फाल्यां दिसा येतल्या. आयच्या दिसा मेळ्ळलो निरोप आमी उच्चारुया, जिवितांत सांबाळुया, कोन्यांतल्यान दुसऱ्यांक दाखोवया आनी भाशेन जेजूक आमी दुसऱ्यांक दिवं. जेजू आमचे सगळे आसा तो घेवन संतोसूंक ह्या मिसान मागुया. सर्वेस्परा मानून घे बेटोरेंग गायन गावया. C3 5 40 C33 पेज 42. उबी रावया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचे मिसा बलिदान सर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातून ते बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र विचारांत सर्वेस्पर मानूया. कोवळ्या बापा, आमी मरून मोहिमेक पुनर्जीवन जावचे खातीर जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हो ताचो वाखणणेचो आनी फारीकपणाचो योद मोही पासान मानून घे आनी ह्या संवसाराक अंतरलेल्या मिलाग्रीन तुजे धुवेक मोहिमेबोन जिविताक उठूंक फावो कर.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. आमची काळजा उबारूया. आमी सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सरकाळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें थारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण, ताचे उद्देशीन देवदूत तुका पोरणी फाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक चोवंक तोसतात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र तर सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देळी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Mavartaso good purgo to ya. Gesù vero, Gesù ci pozzava, Gesù nobia e dolor, Gesù nobia e बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भयणी मिलाग्रिनाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावन. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत्मक मळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. जेजून शिकयल्ले मागणे हे वेळार आमी म्हणटले. जेजूच्या मागण्या बरोबर आमची गरजो, आमची आवडी, आमची प्रार्थना बापाक उबारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणेन पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्मराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी भोगसून शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. बापान दिल्ली खुणा जेजू हे वेळार आमचे मोदे आसा आनी आमच्या काळजांत येवन आमकां आपणाक परगटूंक धाडटा आनी आमच्या सभेन रावता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुर्याक म्हाका पळोवना, पूण ज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जिविताचें उदक, जिविताचो उंडो, जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D23 560, D23 पेज 60. 1, 2, 3, 4.
जिविताचे उदकारू मिळूचे नावेल्यारू जिविताचो उडो आरोग्याचे उगेल्यारू जिविताचे उदकारू मिळूचे नावेल्यारू जिविताचो उडो आरोग्याचे उगेल्यारू आमचो आत्मो आनेला तुका भिवून आशेता आमचो आत्मो उगेला तुका लागून आनेला आमचो आत्मो आनेला तुका भिवून आशेता आमचो आत्मो उगेला तुका लागून आनेला उच्चार मोची बाबा ठेवल्या नेमका सदा लावची नाका कोणीच मोची सोशी आयल्या नवी केन्ना उगेचो ना उच्चार मोची बाबा ठेवल्या नेमका सदा लावची नाका कोणीच मोची सोशी आयल्या नवी केन्ना उगेचो ना आमचो आत्मो आनेला तुका भिवून आशेता आमचो आत्मो उगेला तुका लागून आनेला आमचो आत्मो आनेला तुका भिवून आशेता आमचो आत्मो उगेला तुका लागून आनेला प्रार्थूया. सोरपदविदार देवा, मिलाग्रेन आमची भयण ह्या संवसाराक उंतरून गेली. आमी आतां भेटयलेल्या जिवाच्या बलिदाना वरवीं तिका सर्व पातकांतली निवारून नितळ कर आनी पुनर्जीवनपणाचो संतोश सासनाक भोगूंक व्हर. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदविदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आज सांजे 4:30 वाजता आमची प्रेयर मिटींग आसा. पयलें आमी तीच कोत्तले आनी एडोरेशन 1 वर परम संस्काराची मागणी कोत्तले. तुमकां सांग जाता तांणी वांटो घेवचो 4:30 आज सांजे. जिवितातूं उजवाडातूं शेवटाचें गायन गावया. K4 पान 141 K4 पेज 141.